बेसिकली एक बहुजन समाजाक टार्गेट करपाक हो सरकार प्रामुख्यान दिसता आणि ह्या सरकाराची प्रत्येक जे पावल आसा ते बहुजन समाजाच्या विरोध आसा। ते धर तूं एसटीक शेड्यूल ट्रायबाक जसो करून त्रास करता ते दलित तरी कमी आसा म्हणटकच व्हडले ते दिसता, पूण ओबीसीक आनी एसटीक खास करून तेंची लिडरशीप काबार केल्या आणि तांकां कशे त्रास दिवप ते हे सरकार पळयता। फक्त इलेक्शना टायमार तांकां मतां जाय, तेजे नंतर ते ह्या लिडरशिपीक ओबीसी एसटी लिडरशिपीक कशी डिस्ट्रॉय करपाचें हें काम बीजेपीचो एक ग्रूप सामको प्रामुख्यान करता आणि त्या हेजे खातीर म्हाका दिसता बहुजन समाजा भितर बरीच नाराजी पसरलेली आसा। आमचे एसटी भाव आसा पळय कितलो तेंप जाले बावडे स्ट्रगल करता, तांकां प्रॉमीस करतात इलेक्शना टायमार मागीर कांय ना। सो हें चालूच आसा, हें लोकांक कळोन चुकलां की हेंचे फाल्यां म्हणजे फक्त इलेक्शनाचो स्टंट, ताजे पलीकडे कांय ना। आनी ते प्रत्येक बहुजन समाजाक तेणी मतां खातीर यूज केल्या। बहुजन लिडरशीप काबार केल्ली आसा हे तेंचे वेगळे वेगळे उदाहरणान दिश्टी पडटा, इन्क्लुडींग आतां सावथ गोवाची जी कॅन्डिडेचर जे जाली ते जर सगळें पळयलें जाल्यार प्रत्येक हें दिसता की ही सगळी बहुजन समाजाची लिडरशीप काबार करून उडोवपाची गोंयांत हें चालू आसा।